राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. प्रथम जाणू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्माले दिव्य चरण कमलांत वंदन कोरनु. सक्कड परंपरागत जावन असेल गुरुवर्याले चरण कमलांत वंदन कोरनु आणि उपस्थित असेल सक्कड वरिष्ठ वैष्णवाले आशीर्वाद घेऊन आम्ही हे आयच सेशन सुरू करूया. हरे कृष्ण. सक्कड बांधवांक स्वागत करताची. आम्ही एक सान भजन राधे जय जय माधव दैत हे ऐकून आम्ही वृषभानु प्रभुजीक वेटिंग करच नाका. जस्ट आय विल सिंग क्विकली दिस भजन अँड वी विल स्टार्ट प्रभुजी इफ यू अलाव मी टू. हरि बोल. हरे कृष्ण. राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते. गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, गोकुल तरुणी मंडल मोहिते, राधे हो राधे बोलो बोलो राधे जय जय माधव दैते. दामोदर रति वर्धन वेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, राधे हो राधे जय जय माधव दैते. वृषभानु दधि नव शशिलेखे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, राधे हो राधे बोलो बोलो राधे जय जय माधव दैते. करुणां कुरु मयि करुणा भरीते, करुणां कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते, राधे जय जय माधव दैते. श्रीमती राधारानी की जय. श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय. सुंदर वर्णन संतु श्रीमती राधाराणी विषय. हरे कृष्ण. सो आम्ही हे एव्हरी सॅटर्डे सेशन्स घेता आसाची वेदिक हिरोइन्स म्हळ्यार वेदिक नायिके विशय. सो त्या विशय येताना आमकां हे आयचे टॉपिक श्रीमती राधाराणी हांगील विशय सांगच्याक आमगेल हे भारी एक सौभाग्य की हिज ग्रेस वृषभानु प्रभुजी तांणी हे आमकां उपलब्ध करून दिता आसाची. एक्चुअली हांव हे योग्य पर्सन बिलकुलय न्हय तांगेलें इंट्रोडक्शन करच्याक.
जाल्यार भागवत पुराण कोंकणी टीम हांणी म्हाका शुद्धीकरण करचे खातीर हे उचित म्हाका एक समय दिलेलो आसा. सो आय एम ग्रॅबिंग दीस ऑपॉर्च्युनिटी दॅट टू गेट प्युरिफायड अँड टू ग्लोरिफाय वृषभानु प्रभुजी. हरे कृष्ण. एक सरळ सात्विक जावन आशिल्ले निर्मल चित्ताचे उदाहरण दिवपा जाल्यार वृषभानु प्रभुजी. तांणी आमी केदां दुखून कृष्णा कॉन्शियसनस आसाची, वी आर फॉलोईंग हिम, वी आर सीईंग हिम. आनी दोन्ही जन म्हळ्यार हरग्रेस कीर्तिदा माताजी आनी वृषभानु प्रभुजी, दे आर ऑलवेज स्मायलिंग, डिग्निफायड. माताजी येतनाची बट स्टील वी हॅव हर आशीर्वाद म्हणटा पळय, केन्नाय त्यांनी मस्त प्रेरणा आनी उत्साह भरून आमकां एक प्रीती दिलेली आसा दोगांय जणांन. व्हेरी डिग्निफायड पर्सनालिटीज एक्चुली. तांगेलें इंट्रोडक्शन दिवपा जाल्यार तांणी एक प्रिय शिष्य हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजार प्रिय शिष्य जावन आसाचे. पयलीं आमी केदां रामनवमी लेक्चर आयकूच बिशी फुडें सकाळीं घट्टी आलिंगन केलेलें आसा वृषभानु प्रभुजीक राधा महाराजान ते हांगा गरुड आनी हांगा आसतना. सो आय फेल्ट दॅट ही सो मच इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी की गुरू महाराज तांकां कितलो प्रीत करता, एस इफ ही तांगेलें परमिशन निम दिताच कसं नाही करता जाल्यार. सो वी कॅन इमॅजिन हाऊ इम्पॉर्टंट इज वृषभानु प्रभुजी. हिज असोसिएशन इज सो इम्पॉर्टंट म्हणून. सो आमी तांणी PhD केमिस्ट्रींत केलेलें आसा. हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंटात आनी मस्त वर्स लीड केलेलें आसा. आनी मस्त स्कॉलर्सांक विद्वान जनांक तांणी प्रेरण करून तांतू हें केलेलें आसा, मुखार सून वचत तशें तांकां मस्त प्रोत्साहन दिलेलें आसा. सान दुखून तांणी एक सुसंस्कृत परिवार दुखून तांणी बिलॉंग करता, स्कॉलरली परिवार दुखून तांणी येता आसाची, विद्वान पंडित म्हणत तांकां. आनी फूल फॅमिली कृष्णा कॉन्शियस म्हळ्यार कृष्ण भावानामृतांतू फूल फॅमिली राधाराणी माताजी असो, मुरलीधर प्रभू असो, श्रीदाम सखा प्रभू, तांणी फूल फॅमिली कृष्ण भावामृतांतू आसाची. तांगेली चेडूं नात्रवरी आसाची. हें भारी खुशीची आयकून. आमगेले चौपाटी देवस्थानांतू मस्त व्हड योगदान दिलेलें आसा. संडे फिस्टान श्रीमद भागवतम कथा किंवा कावन्सिलींग मिटींग आनी कावन्सिलर्स बरी आसाची आनी मस्त प्रोग्राम तांणी काडलेले आसाची. इनफॅक्ट म्हाका आनीक उडगस आसा, म्हागेले नंदेले लग्ना दिवसू तांणी एक गृहस्था लायफा वेरी इंट्रोडक्शन आमकां लग्न जावचे बशी फुडें वृषभानु प्रभुजीनी गृहस्था लायफ कशी लीड करता म्हूण तांणी एक सुंदर रुपार आमकां. एक्चुली म्हागे लग्न जावन 10-12 वर्स जालें, बट इट वॉज व्हेरी हेल्पफूल फॉर मी प्रभुजी टू रिस्टार्ट माय लायफ अगेन, टेकिंग युअर पॉयंट्स फॉर गृहस्था लायफ. सो तांणी आमकां तशें आशिर्वाद भरपूर दिलेले आसा आनी दिता आसाची. निगडी, कोल्हापूर, नासिक तसल जना थंय राबिल जनावरी तांणी थंय वचून प्रिचींग करून तांणी एक प्रिती पात्र जालेलें आसा. सो आमी आशिर्वाद रुपार तांगेलें आमकां एक सौभाग्य आसा जी की तांगे लेक्चर आयकुचे आमकां आज योग आसा. सो आमी तांकां प्रितीन स्वागत करून आमी तांणी सांगिल्लें श्रीमती राधाराणी विशयी ध्यानपूर्वक आयकूच तशी प्रयत्न करूया. हरे कृष्णा वृषभानु प्रभुजी, वेलकम. हरी बोल. श्री प्रभुपाद की जय. तुम्ही प्रभुजी तुम्ही म्यूटेड आसाची, अनम्यूट करका जाता. सॉरी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे.
गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधाराणी गुणगौरव करची म्हाका ही सुवर्ण संधी दिलेल बद्दल हांव भगवत पुराण कोंकणी समुदाय आणि विशेषतः मुरलीधर चरण प्रभू आणि ब्रजगोपी माताजी आणि राधिका भाव माताजी तिने म्हाका परिचय कोण दिलो. बस तितलो चड सांगलें म्हजे बद्दल, तिके कृतज्ञ आसा. तुमकां सगळ्यांगले मत बद्दल हांव आभारी आसा. सो हे केन्ना हांवें वाचलें शीर्षक वेदीक हिरोईन श्रीमती राधाराणी म्हणून. तें वाचना फुडें म्हाका नरोत्तम दास ठाकुरागेलें एक भजन उगडास जालें. तें संक्षिप्तांत हांव म्हणून दाखयतां. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर अभ्रत कालिंदी रे राजहंस केली करे आहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसियाचे दुजने श्यामसंगे सुंदरी राधिका. अंतू वर्णन येता की यमुना नदीच्या सुंदर जलांतू उदकांतू एक अलौकिक सोनेरी भांगराचे 100 पटलीचे कमल आसा आणि ताजे मध्य एक आणि एक कमल आसा. तांतू ताजे मध्य भागांतू ललिता विशाखा सहित 8 प्रमुख सखी आसात सगळे मेळून. इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, चंपकलता, चित्रा, तुंगविद्या हे सगळे जण विराजमान आसात. मध्य भागांतू रत्नजडित आसनाचेर जे है एक दिव्य जोडपे आसा. त्या दिव्य जोडपे कोण म्हणून तुमकां सांगता म्हणना, श्रीमती राधाराणी आणि कृष्ण ते दोग जाण आसात. ते दोग जाण बसल्या ती आणि सुंदर सुंदर राधिका अत्यंत शोभून दिसत असतांतू. प्रधान नायिकांतू प्रधान वृंदावनेश्वरी राधाराणी. तो तुमगेलें शीर्षक आशिल्लें वेदीक हिरोईन म्हणून तूं तेमी तें हें गीत म्हाका उगडासलें की तांतू प्रधान नायिके बद्दल सांगलें आमकां. तो उदार पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभू हांगेले प्रमुख शिष्य रूप गोस्वामीने ज्या प्रमाणे राधाराणी गेलें गौरवास्पद कीर्तन केलें तें आत्तां आमी आयकलें. राधे जय जय माधव जय भोगमटें कीर्तन असतें. तांतू संक्षिप्त सांगता जाल्यार म्हणटात की हे राधे हे माधव प्रिये गोकुलांतूल समस्त तरुणी मार्फत वंदित देवी तुगल जय असो तुगल जय असो. म्हणता दामोदरा गेले म्हळ्यार कृष्णा गेले प्रेम वाडलोवंच हेतूने तूं आकर्षक वेश धारण करता आणि श्री कृष्णाक हरीक सुख दिवचे खातीर तूं वृंदावनी महाराणी जावन आसा. करुणा कुरुमाई करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते. तुगेले चरित्र सनक सनातन आदी महान संतांनी वर्णित केलें. त्या प्रमाणे तुमगेले रूप गोस्वामी जे आसा ते त्यांनी राधाराणी गेले म्हळ्यार गौरव केलेलो आसा. भोगमटें भजनांत. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जे आमगेले प्रभुपादांगेले गुरु आशिल्ले ते राधाराणी बद्दल कल म्हणटात की थंयच्यान आमी सुरवात करुया. ते म्हणटात की जीवन आमगेले जिवनाचे चरम लक्ष म्हळ्यार कृष्ण प्रेम. चरम लक्ष म्हळ्यार कृष्ण प्रेम आणि कृष्ण प्रेमाची मूर्तिमान स्वरूप म्हळ्यार श्रीमती राधाराणी. आमकां जरी भक्तीन तूं प्रगती करची असल्यार श्रीमती राधाराणी गेले चरण कमलांची शरणागती हो एकूच पर्याय आसा. दुसरो पर्याय ना. कृष्ण भक्तीन जरी आमकां प्रगती करची आसा
तरी श्रीमती राधाराणी चरण कमलांचं आमकां आश्रय घेवचो अत्यंत जरुरी आसा, हो एकूच पर्याय आसा. तर श्रील भक्ती विनोद ठाकूर म्हणजे भक्ती सिद्धांत सरस्वती गेले बापय, ते म्हणतात की आतप रहित सूरज नाही जाणी, राधा विरहित कृष्ण नाही मानी. ते म्हणतात की भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात ते, तांकां मी सात्विक गोस्वामी म्हणून म्हणतात, इतले एरुडाईट असेल तो मनुष्य तरी, आणि इतलं त्याने लिटरेचर कंपाईल केलं, ते मी तांकां सात्विक गोस्वामी म्हणतात. तर म्हणतात की सूर्य म्हळ्यार उष्णता आणि प्रकाश, हे दोन्ही ना जाल्यार तो सूर्यच नाही. सूर्य, यू ऑलवेज एसोसिएट हिम विथ सूर्य, विथ प्रकाश एज वेल एज उष्णता. त्यान जर ना तर तो सूर्य कशी तशीच भक्ती विनोद ठाकूर म्हणतात ती राधा विरहित श्रीकृष्ण हांव स्वीकारच करना. राधा कृष्ण केन्नाय एकडेची आसा ती म्हणून. राधा आणि राधिका ह्या नावाची उत्पत्ती कशी झाली हाचे बद्दल संक्षिप्तांत आमी थोडो विचार करूया. राधा म्हणून नाव आयल कशी? कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृतांत म्हणतात ती कृष्णवांच्या पूर्ती रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे वाखाने. ती राधाराणी गली आराधना म्हळ्यार श्री कृष्णा गली इच्छा पूर्ती, म्हळ्यार श्रीमती राधाराणी गल अस्तित्व केवळ कृष्ण गली इच्छा पूर्ती करची पूर्ती जावन आसा. आणि राधा नावाची उत्पत्ती जी आसा ती आराधना ह्या शब्दांतल्यान जाता. तरी भगवंता गले अंतरंग शक्तीतून 3 प्रकारचे शक्ती आसा ती. एक म्हणजे लादिनी शक्ती श्रीमती राधाराणीची, संधिनी नित्य अस्तित्व ताजे बद्दल सांगतली, कडे संवित म्हणजे ज्ञान प्रदान करते, अशा प्रकारे 3 शक्ती आसा ती. आणि श्रीमती राधाराणी दिव्य चैतन्ययुक्त या 3 शक्तीची मूर्तिमंत रूप जावन आसा. चैतन्य चरितामृतांतू कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक भोग आमचो श्लोक म्हणतात ती गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व सर्व कडता शिरोमणी. श्रीमती राधा गोविंद देवाक आनंद प्रदान करतल जावन आसा, आणि राधा गोविंद देवाक म्हणजे कृष्णाक मोहित करतल जावन आसा. राधा गोविंद देवागली सर्वस्व जावन आसा. अनेक श्लोकांत म्हणतात ती आदी लिलांत राधा पूर्ण शक्ती कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुया वस्तू भेद नाही शास्त्र परमाण. ती श्री राधा म्हळ्यार पूर्ण शक्ती आणि श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान. शास्त्रांत म्हळ्यार शक्ती आणि शक्तिमान दोन्ही अंतर ना, दोन्ही एकच आसा. त्या दृष्टीन पळोवचें गेल्यार आमी केन्ना कंपेर करना कोण जास्त शक्ती, राधाराणी की श्री कृष्ण, दोन्ही इक्वल. कारण कृष्ण शक्तिमान आसा आणि राधाराणी शक्ती जावन आसा, दोन्ही तो अंतर ना आध्यात्मिक दृष्ट्या. तरी श्री कृष्ण भगवान जो आसा षड्वैश्वर्याचो तो स्वामी जावन आसा. ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्ययोः सन्ना भग इति गणा. तरी कृष्णागल ऐश्वर्य बल सौंदर्य ज्ञान यश वैराग्य केन्नाय उणी जायना, वृद्धिंगत जाता शिवाय केन्नाय उणी जायना. ताका भगवान कृष्ण म्हणतात. श्रीमती राधाराणी भगवंतागली स्त्री रूप व्यक्तिमत जावन आसा, तिच्यातूं ते सगळे ऐश्वर्य आसा. तो श्रीकृष्ण षड ऐश्वर्याची आणि माधुरी रिंगण म्हळ्यार माधुरी तांतले आसा श्रीकृष्णा लागीं. ते म्हळ्यार प्रेम माधुरी, वेणू माधुरी, लीला माधुरी आणि रूप माधुरी. हे माधुरी आसत हे श्री कृष्णा लागीं. आणि खंयचे म्हणून आमी ताका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणतात. तरी श्रीकृष्ण षड ऐश्वर्याचे आणि माधुर्याचे अधिकार जावन आसा ती. आणि त्यामुळे ती श्रीकृष्णागले एक नाव आसा मदन मोहन. असले मदन मोहनाक
कोणांतू हे सगळं नमनाची शक्ती असती आणि कोणांतू हे सगळं नमना माधुर्य असती त्या श्रीकृष्णाक आकर्षित करतली म्हळ्यार राधाराणी. त्यामुळे ते राधाराणी गेले एक गोमटे नाव असं मदन मोहन मोहिनी. मदन मोहन सर्वांक आकर्षित करता जगतांतू, तर मदन मोहनाका आकर्षित करतली श्रीमती राधाराणी. त्यामुळे तिगल नाव असं मदन मोहन मदन मोहन मोहिनी. तर ह्या कारणाने श्रीमती राधाराणीक अर्चना करतली ईश्वर. ईश्वर हू डज वर्शिप कृष्ण आणि श्रीकृष्ण अर्चना करून घेतलेलो ईश्वर. दोघ जण ईश्वर लेवलाचेरीच असती. जाल्यार राधाराणी अर्चना करतली गॉडेस आणि श्रीकृष्ण अर्चना एक्सेप्ट करतलो, स्वीकार करतलो गॉड. ह्या प्रमाणे आम्ही समजून घेवयलो. मस्त पण आमकां प्रश्न विचारतात की श्रीमती राधाराणी तिगल महत्व असल्यार आणि ती कृष्णागल शक्ती असल्यार आणि शक्ती आणि शक्तिमान एक असल्यार तर श्रीमती राधाराणी बद्दल भागवत म्हणतो रेफरन्स ना ती बद्दल खले सांगा न्ही सुखदेव गोस्वामीनी. हे हाच कसलं कारण असतलें म्हणून. सो आम्ही जरी वाचल्यार दिसून येता की एक श्लोकांतू अनया आराधितो नूनम भगवान हरी ईश्वर. अनया आराधितो तांत राधा म्हणून इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी एक पंथ रिफर करतात. नाजाल्यार राधाराणी गेल्यार डायरेक्ट मेन्शन नाची. हाजो अर्थ कलो कशें समजून घेवंका आमी. भागवत मानतो कृष्णा गेलो 10वे स्कंदांतू तंतोतंत पूर्ण माहिती आसा. श्रीमती राधाराणी मेन्शन ना एक्सेप्ट दिस वर्स अनया आराधितो नूनम भगवान हरी ईश्वर गोपी म्हणतात ती. ते एक असं कशें समजून घेवंका. खरेंची राधाराणी मार्फत भगवंतागली आराधना भोव गोमटी जाल्यार म्हणूची श्रीकृष्ण राधिका घेवन आपणा सांगात वचूंक म्हणून अशी गोपी म्हणतात ती. कारण एक वेग अशी रेफरन्स मेळटा शिवाय डायरेक्ट मेन्शन मेळना. ताका एक्सप्लेनेशन आचार्य देतात अशे प्रमाणे दितात ती की सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधाराणी इतलो दृढ भक्त आशिल्लो, इतलो म्हणतात ताका कंप्लिटली समर्पित भक्त आशिल्ले सुखदेव गोस्वामी की राधा हो शब्द आयकूंच भितरी ते इतले म्हळ्यार भावनेनी बिभोर जातालो. म्हळ्यार इज टू बिकम कंप्लिटली सरेंडर टू श्रीमती राधाराणी की तो नाव आयकूंच भितरी मूर्छित जाताले. बिकॉज ही वॉज इन प्रिवियस लायफ अ डियर पॅरट ऑफ श्रीमती राधाराणी. आधी मस्त हिस्ट्री आसा तांकां वचूं वेळ ना समय ना जाल्यार सुखदेव गोस्वामी वॉज इन so much worshipped Srimati Radharani in his consciousness that even the sheer mention of her name he would faint, and he would faint for days together. आणि परीक्षित महाराजालाही फक्त 7 दिवस आशिल्ले भागवतमाचे निरूपण करूक. त्यामुळे ती डायरेक्ट मेन्शन सुखदेव गोस्वामीने अवॉइड केलं. एक पंथ फक्त इनडायरेक्ट मेन्शन केलं अनया आराधितो नूनम एक पंथ. हे एक्सप्लेनेशन आमकां आचार्य दितात आणि ते एक्सप्लेनेशन आमी हे परंपरेंतू एक्सेप्ट करतात. आमकां अनेक सांगता ती त्या म्हळ्यार श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य. चैतन्य महाप्रभू जे आसा ती ते राधा आणि कृष्णा गेले कॉम्बिनेशन. चैतन्य महाप्रभूने श्रीमती राधाराणी गेली कांती आणि श्रीमती राधाराणी गेल भाव तो घेवन ते प्रकट झाले चैतन्य महाप्रभू. ते उदार पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानच असत ते चैतन्य महाप्रभू. पण तांणी श्रीमती राधाराणी गेली कांती म्हळ्यार तिगले कलर तो घेतलो आणि तिगल भाव जो आसा ते चैतन्य महाप्रभून घेतलाय. श्रीकृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायन. चैतन्य महाप्रभू बोले अवतारांतू श्रीकृष्णाने राधाराणी गली कांती कसली कांती
तप्त कांचन गौररंग तो त्यांनी स्वीकार केला आणि भाव घेऊन अवतार घेतला. चैतन्य महाप्रभू अवतारा नित्यची आमका आधी राधाराणी बद्दल कळतं. करेक्ट. मग राधाराणी वॉज नॉन डिफरंट फ्रॉम Chaitanya Mahaprabhu was non different from Radharani and Krishna. So तागल अवतारांतू चैतन्य महाप्रभू अवतारांतू तागल ते विंगडताना लील केले त्या लिलांतू आमका राधाराणी बद्दल समजून येतं. हे कशी समजून येता ह्या बद्दल एक भोग आमचे भजन असत तुम सगळ्यांना ऐकूनच का अगदी संक्षिप्त 1, 2, 3 लाईन म्हणता. श्री वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभू बद्दल म्हणतात ते यदि गौर न होइतो तबे की होइतो के मोने धरे तांदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के. म्हणता या कलियुगांतू गौरंग महाप्रभू युगावतार रूपांतू अवतीर्ण जायनी जाल्लेला असल्यारी आमगलय कसलं जात आशिल्लें आमकां जात आशिल्लें. ह्या संपूर्ण जगांतू सर्वोच्च प्रेम रसाची अंतिम सीमा आशिल्ल्या श्रीमती राधाराणी गल महिमा आमकां कोण सांगता आशिल्लो कशी जाणून घेवंक आशिल्ले आमी. तर हे वासुदेव घोष एक शुद्ध भक्त असतो ते चैतन्य महाप्रभू कडे ते सांगतात की चैतन्य महाप्रभूने जे लीला केले त्या लीला माध्यमाने आमकां राधाराणी कल भाव असतालो कृष्णा बद्दल त्या भावाचे बद्दल आमकां माहिती भक्ता थ्रू अशी मेळटा आमकां. यदि गौर न होईतो तबे के होईतो. जरी गौरंग महाप्रभू जर अवतीर्ण जायनी जर असले आमकां राधाराणी बद्दल कशें कळटा आशिल्लें. श्रीकृष्णागल भाव ज्ञान असताना त्यांनी राधाराणीगल भाव आणि राधाराणीगल तप्त कांचन गौर रंग स्वीकार करून चैतन्य महाप्रभू अवतीर्ण झाले आणि त्यांनी इतली लीला केली त्या सगळ्यांतू राधाराणी बद्दल आमकां दिसून येता. राधाराणी अशी आशिल्ली आसता ही राधाराणी अशी करताली हे सगळें आमकां विचारसरणी जाता चैतन्य प्रभू गले लील पळयले. श्री राधागल प्रणती तुमकां सगळ्यांक गोत असं एक पंत आमी रिपीट करूया. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. तो तप्त कांचन गौरांगी हे तप्त कांचन गौरांगी म्हणजे कोणागले अंग कांती तप्पिल्या भांगरासारखे असं एक तप्त कांचन गौरांगी म्हणतात. हे वृंदावनेश्वरी वृंदावनाची ईश्वरी जावन आशिल्ली वृषभानी नंदिनी हे हरिप्रिये हे देवी श्रीमती राधाराणी हांव तुका पुनः पुनः नमस्कार करता. आम्ही प्रतिदिन हे म्हणतात ते श्री कृष्ण करुणा सिंधू दीनबंधू जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. आम्ही श्रीकृष्णा बद्दल म्हणतात ते आणि राधिके बद्दल हे म्हणतात तप्त कांचन गौरांगी. कृष्णदास कविराज गोस्वामीने गोविंद लीलामृतांतू मस्तितले 8 हे असती श्लोक असती अष्टकम ते परंतु राधाराणीगल महिमा ते सांगतात तातूंत फक्त एक श्लोक हांवें सिलेक्ट केला तो तुमकां वाचून सांगता. कुंकुमाक्त कांचनाब्द गर्वहारी गौरभा पीतनाचिनांत गंध कीर्तिनिंदी सौरभा पल्लवेश सुनु सर्व वांछितार्थ राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका. कुंकुमाक्त कांचनाब्द गर्वहारी गौरभा पीतनांचिता गंध कीर्तिनिंदी सौरभा
बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मय्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका. या प्रकारे हे पहिलं श्लोक असं हे अष्टकांतून अशी आणि 7च होती. गोमटेच होते जरी वाचताना जर असं कृपया वाचा ते पण. तो श्रीमती राधा राणी गली सुवर्णकांती तांबड्या कुंकुमाच्या छटेने सुशोभित असलेल्या सुवर्ण कमल पुष्पांगाचे गर्व भरून करतात. म्हणजे श्रीमती राधा राणी गल्ली सुवर्णकांती इतकं गोमटेच आणि ते तांबड कुंकुमाने छटेने सुशोभित असलेल्या सुवर्ण कमला ताजी जे गर्व असं ते त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असतं कांती म्हणून. तिकडे मधुर सुगंध केशराने मागलेले कमल पुष्पापेक्षा किती जास्ती जाऊन असं अशी विंगड दृष्टीने चांगलं श्रीमती राधाराणी गले वर्णन केल्या त्या अष्टकांतू. तुम्ही वाचून स्वतः अनुभव घेवेल. श्लोक वाचेल आणि त्याचा अर्थ वाचेल. आमगेलं सॉंग बुकांत असं. नंतर श्रीमती राधाराणी गल आविर्भाव बद्दल हांव थोडी चर्चा करू इच्छिता. गोलोक वृंदावनांतू श्रीमती राधाराणी श्रीकृष्णागली निरंतर सांगत असता. थ्रूआउट दे आर नेवर सेपरेटेड. तरी श्री कृष्ण भगवद्गीतेंतू म्हणतात की जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन. त्यामुळे या श्लोकांतू कृष्ण म्हणतात की मगल जन्म आणि मगल कर्मा बदल ते दोन्ही दिव्य असते. म्हणजे आमच्यासारखे म्हणजे वी कॅनॉट अंडरस्टँड दॅट. आम्ही वी कांट डेसिफर द सिग्निफिकन्स ऑर ग्रेटनेस ऑफ श्रीकृष्ण. आमच्या ते योग्यत ना म्हणजे मगल बदल म्हणून झालं योग्यत ना. त्यावेळी केन्ना कृष्णाने अशी विचार केलो की हांव हे भौम वृंदावनांतू आपण एक म्हळ्यार वृंदावन विच इज देअर इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड अँड देर इज वृंदावन ऑल्सो इन द मटेरियल वर्ल्ड. उत्तर प्रदेशांत असं. तरी त्या वृंदावनांतू केन्ना श्रीकृष्णाने अवतार घेवचे ठरयले. त्यावेळी श्रीकृष्ण श्रीमती राधाराणीला वचून म्हणाले की आय एम गोइंग टू डिसेंड इन द मटेरियल वर्ल्ड आणि it's my earnest desire that you should also descend. They are never ever separated, so you must also descend. ही इच्छा असं असे श्रीकृष्ण म्हणतात. त्यावेळी राधाराणी म्हणता हांव जरी भौम वृंदावनांतू म्हणजे अर्थली वृंदावनांतू जरी गोवर्धन पर्वत ना जरी यमुना नदी थंय ना तरी हांव म्हाका हे अवतार घेवच्या काही इच्छा ना. सो फॉरगेट इट सांगता. त्यावेळी श्रीकृष्ण म्हणता तू उलोवचे पहिले हांवें पयलेंचे हे सगळें तयारी कोन्न दवरल्या. ऑलरेडी थंय आस गोवर्धन पर्वत ऑलरेडी यमुना नदी फ्लो जाता आसा त्यामुळे ती तुवें अवतार घेवयलो अशी श्रीकृष्ण तिका सांगता. तरी हे गोलोक वृंदावनांतून चर्चा राधा कृष्ण मध्ये. त्यांनी ऍक्च्युअली वेन दे डिसेंडेड श्रीकृष्ण जो आहे श्रीकृष्णाचा जन्म कशें जालो तर विस्तार चर्चा आसा भागवतमांतू आणि अन्य ग्रंथांतू. आणि अंततः तो गोकुल वृंदावनांत आयलो. यशोदामाई चल जावन बॉर्न एज ऑल्सो यशोदामाई सन. यशोदामाई आणि नंद महाराज तांगेलो चल जावन आयलो तो कृष्ण. तरी दॅट वॉज इन दे वर लिव्हिंग इन नंदग्राम एट दॅट टाइम. आणि ते नंदग्रामांतू आयले येना पडे नारद मुनी एक पंथा आध्यात्मिक जगता वचू घालता वळी तांबूर घेवन वाजयता नारायण नारायण म्हणटा ती ही वेंट टू दॅट स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. थंय वचू घालता वळी तांकां नारद मुनी
विचारलें कृष्ण भगवान खंय आसा म्हणून. ताका सांगलें तांकां सांगलें की कृष्ण भगवान he has descended into the material world आणि तो आतां he is the son of यशोदा मैया. so you can meet him गोकुल वृंदावन अशी सांगतात. तरी नारद मुनी तंबूर घेऊन वाजयता 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 so he descends into the area where Shri Krishna's parents are living. आणि ते करत असताना नारद मुनीगेल्या मनांतून सारखो विचार येता असता की अगर कृष्ण जरी आणि कृष्णान जरी अवतार घेतला तर निश्चित राधाराणी सुद्धा अवतीर्ण जावन आसता. शी मस्ट हॅव ऑल्सो डिसेंडेड अशी नारद मुनी ते घालतात. तो नारद मुनी हागले कृष्णागल घार पावता. कृष्णागल घार पावन तो पेरेंट्साक सांगता यशोदा मैया काणीक सांगता की अनमोल हिरा तुमकां मेळ्ळा तर तुम्ही तांकां बरें करून जतन करा, ती बरें करून लुक आफ्टर करा, ताका मस्त ताका प्रीत दिया ती कृष्णाक अशी नारद मुनी सांगता. आणि कडेरी थंयच्यान तो भायर पडता. तो नारद मुनी कॅल्क्युलेट करता की कृष्ण तो एक 2-3 वर्सां 2 वर्सां तो जाला छान आसा जाल्यार राधाराणी सुद्धा जन्म येवन आसता खंय ना खंय तरी अशी तो मनांत विचार करता. ती जन्माक आविर्भाव तिगेलो जाता जाल्यार अगदी विलक्षण रितीन तिगेलो आविर्भाव जाता. तो कशें जाता म्हळ्यार ताका काय हिस्ट्री आसा. तो हिस्ट्रींत वचन आसतना हांव ते संक्षिप्त सांगता की देवर्षी नारद जो आसा तो सगळं खंय खंय सान चलयो जन्म आयल्यात की त्या सगळ्या घरांतून नारद मुनी वता. एककडे थांवन एककडे, एककडे थांवन एककडे, एककडे थांवन एककडे. आणि अंततः जे आसा तो वृषभानु महाराज आणि कित्तिदा तांगेले राजमहलांत वता. ते बर्सानांतू रक्त असता ती राजमहल थंय आसता. थंय नारद मुनी सोदता तांगेल घार वचून पावता. घर वचून पावना पडे नारद मुनी विचारता की हांगा कोणी कन्या रत्न सान कोणी आसय कन्या रत्न म्हणून विचारता. त्यावेळी नारद मुनी मनांत गोत आसता की ती थंय आसा म्हणून जाल्यार आवस बापूसू सांगना ती की सान चल्ली घरांत आसा म्हणून. ताका कारण अशी म्हळ्यार की केन्ना तूं वृषभानु महाराज एक पंथा नदीन तूं स्नान करूंक म्हणून वता. ती स्नान करूंक वचून त्या वेळी हांव कमलाचें डिस्क्रिप्शन केलें तशी एक कमल भोग आमटे गोल्डन कमल तो खंय स्नान करता आसता थंय येवन ताका स्पर्श करता. ते कमल स्पर्श करना पडे एकदम तो ताका ध्यान आणता भायर पडता. आणि ध्यान आणता भायर पडना फुडें ध्यान आणता भायर पडना फुडें तो एकदम ते चेडू ती चल्ली इतली आकर्षक आसता. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्युटिफूल की त्या चेडवाक तो आपणागेले तो उबारता आणि पोटोवन घेवन आपणागेले बायलेक म्हळ्यार किर्तीदाक हाण दिता. किर्तीदा ते चलयेक म्हणटा तांणी अर्लियर जन्मांत दोगां जाणांनी तप केलेलो आसता की आमकां कन्या रत्न जाय म्हणून. आणि त्या कन्या रत्न तांकां प्राप्त जाता
आणि ते कने रत्न प्राप्त जायना पुढे अत्यंत आनंदित जातात ते कपल दोघ जण. आणि थंय त्या घरांतून देवर्षी नारद वचून पावता. आणि ते वचून पावना पुढे थंय पण वचना पुढे ते विचारता की हे घरांत कोणे चली चेडू आसवय म्हणून. ताका कोणे उत्तर दिना ती. तो वृषभानू जो आसा तो वचून एक सान चल्ल्याक, एक 1.5-2 वर्सां चल्ल्याक घेवन येता. तो कोण म्हळ्यार श्रीदामा, राधाराणी भाव श्रीदामा, व्हड भाव. तो ताका घेवन येता आणि नारद सांगता हो मगल चल्लो श्रीदामा. ताका मोग करता नारद मुनी, म्हणटा की आनी आशीर्वाद दिता की हो कशी कशी व्हड जातलो तशी तशी कृष्ण बलरामा संगाती तो खेळतलो, खेळ खेळतलो. ही विल बी ए कॉन्स्टंट कंपॅनियन ऑफ कृष्णा. त्यामुळे ती तुम्ही ताका गोमटे करून ताका संगोपन करा ती सांगता. आणि कोणी चली चेडू आसकी तुमकां म्हणून. त्यावेळी ताका उत्तर म्हणून दिना ती. त्याक म्हळ्यार ती चल्ली जो आसता, चल्ली जी आसता इतली मोहित करतले आसता, भोव गोमटी आसता, दिसूक व्हेरी गुड इन लुक्स. बट तिका अशी दिसता, अशी भास जाता की तिका कानां आयकूंचे येना, दोळे दिसना आणि ती उलोवंचे येना. म्हणजे शी इज ब्लायंड, डम अँड डेफ अशी इम्प्रेशन ते चेडू हांक दिता दोग जाणांक. त्यांनी ती तिचे बद्दल सांगूक ते हेजिटेट करता ती. जाल्यार नारद मुनी तांगेलो घर सोडून वता आसतना ते सांगता ती 1 मिनीट रावा ती, आमकां एक चल्ली आसा. जाल्यार कल करचें की शी डेफ, डम आणि तिच्यात हे अवगुण आसा ती. जाल्यार तिके तुम्ही तिका म्हळ्यार तिका ब्लेस करा, ती आशीर्वाद दिया ती म्हणून अशी नारद मुनीक ते दोग जाण अपील करतात हावस बापूस. आणि अपील करना पुढे नारद मुनी एकलोची ते खंयचे रुमान तूं ती चल्ली सान चल्लीक पाळण्यांत घालेल की ते रुमान तूं वता ती नारद मुनी. नारद मुनी त्या रुमान वचना पुढे ती पळोवनची भितरी ताका कळटा की ही शी नन अदर दॅन श्रीमती राधाराणी डिसेंडेड ते कळटा. आणि ते चलयेक तो उबारून धरता आणि तिगेले सौंदर्य पळोवन त्या मनांतून विचार येतात, ती मस्तीतले विचार येतात. तिका तो म्हळ्यार तिका टेक्स हर इन हीज लॅप, लॅपान घेता आणि आणि मनांतून निहाळता बसतो. ही रियलायझेस दॅट दिस इज नन अदर दॅन श्रीमती राधाराणी हरसेल्फ इन्कारनेटेड एज दिस बेबी म्हणून. आणि ती विचार करता की हांव जो आसा ब्रह्मलोका वचूं गेला, हांव शिवलोका वचूं गेला, हांव इंद्रलोका वचूं गेला. आणि थंय वचून येना फुडें हांवें मस्त जाणांक पळयल्या. पार्वती देवी ज्यो आसा अत्यंत सुंदर आसा, मनमोहक आसा. लक्ष्मी देवी ज्यो आसा अत्यंत सुंदर आसा. सरस्वती जी आसा ब्रह्मागल बायल ती दिसूक भोव गोमटी आसा. जाल्यार हिगल सौंदर्याक कोणेय मॅच करूं जायना. दॅट इज राधाराणीज ब्युटी. सो ब्युटिफुल दॅट तप्त कांचन गौरांगी, भोव गोमटी. यू कॅनॉट कंपेअर हर ब्युटी, इनकम्पॅरेबल, तितली गोमटी आसा म्हणून. ती तावळी नारद मुनी अंडरस्टँड दॅट शी इज नन अदर दॅन राधाराणी डिसेंडेड फ्रॉम गोलोक वृंदावन. आणि तो तिगले स्तव करता, राधाराणी गले स्तव करता, स्तवन करता. आणि थोड्या वेळाने ती तो कृष्णागल स्तवन करता. श्री कृष्णागल स्तवन करचे भितरी ते चेडू जे आसा पाळण्यांतलो चेडू assumes the form of a Kishori, 14-year-old, beautiful, enchanting personality of Srimati Radharani. तिथे फॉर्म assume करता. आणि ती पळोवनची भितरी नारद मुनी he goes into ecstasy and he faints.
तो फेंट जाता त्यावेळी राधाराणी गेले जे म्हणतात ते गोपी आशिले सखी आशिले ते सखी नारदाचारी तिगले पादप्रक्षालनाचे जे उदक असता ते ताजेर शिंपूड सुचता ते तो ही कम्स बॅक टू नॉर्मलसी नारद मुनी आणि ते when he sees this form of Srimati Radharani, he is in great ecstasy. that उल्लूंच्या जायना भाव विभोर जातो कम्प्लिटली जाल्यार जायना पडे तो म्हणता की आता श्रीमती राधाराणी जी आसा ती what she does is that she tells Narad Muni to go back to the material world outside, and she reassumes her old form of a baby आणि परत डेफ डंब जाता आणि ब्लाइंड तिनी अवगुण दाखयत ती वास्तविक तशी आसना जाल्यार शी एश्युम्स दॅट फॉर्म ऑफ तरी ती कपाळण्यांत परत दवर न्हू ही कथ चिके लांबलचक आसा जाल्यार संक्षिप्तान सांगता आसा ती कपाळण्यांत परत घाल न्हू तो भायर येता आणि सांगता की ही चल्ली जी आसा ती असाधारण जावन आसा तर तुम्ही एक काम करा ती तुम्ही सेलिब्रेट करा ती तिगल अपियरन्स व्हड उत्सव माना ते आणि एक सांग तुमकां तुम्ही निश्चित त्या सेलिब्रेशना वेळार जे आसा नंद महाराज आणि यशोदा माई आणि कृष्ण बलराम हे सगळे जाणांनी तिगल त्या उत्सवान येवंका when you call everybody else but don't forget to call these people तरी ऋषभानु महाराज म्हणता हा जायद तुम्ही इन्स्ट्रक्ट करतात जाल्यार ते इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता तुम्ही तरी एक व्हड उत्सव ऑर्गनायज करता ऋषभानु महाराज जाल्यार पुरा he has all the amenities everything he has to organize a big festival आणि तांतू सगळे जाण येता ते तांतू नंद महाराज येता बायल यशोदा माई येता आणि कृष्ण बलराम दोग जाण येतात ती आणि कृष्ण आणि बलराम दोग जाण येतात आणि कृष्ण आयल की पहिले स्ट्रेट ही एंटर्स इनटू द रूम वेर राधाराणी एज अ बेबी गर्ल इज इन ए ती पाळण्यांत आसता क्रेडलांत आसता थंय वचून पावता आणि ही इज ऑल्सो नॉट व्हेरी टॉल एट दॅट टाइम ही इज ऑल्सो क्वायट यंग तुम्ही ते पिक्चर पळोवन आसता की कृष्ण पळयता राधाराणी त्या वेळार फर्स्ट टाइम इन हर लाईफ शी ओपन्स हर आयज आणि शी शोज सिम्पटम्स ऑफ सीइंग हियरिंग एज वेल एज मेकिंग साऊंड विथ हर माउथ आणि कृष्ण तिका टच करता स्पर्श करना पडे तिका एकदम म्हळ्यार शी assumes becomes normal as far as eyesight and hearing and speaking is concerned. Speaking stage असना तिगले but she makes sounds with her mouth so everything normal सगळं जाता आणि मनात तू आमकां प्रश्न येवचे पाव आसा की अशी राधाराणीन केलें म्हणून why did she give unhappiness to her parents and do this ताका उत्तर हे म्हळ्यार की राधाराणी ती हे भौम वृंदावनांत येना पडे आफ्टर कमिंग टू दिस मटेरियल अर्थ she wanted to be she did not want to see anybody else other than Krishna so she first wanted to see Krishna feel his presence and then open her eyes for everybody else in the material world that is Radharani's dedication to Krishna so हे प्रकारे राधाराणी जी आसा ती shows that she is completely dedicated to Krishna. दोघ जाण चिके होडो जाते होता ती राधाराणी क्यूट लिटिल गर्ल ऑफ 4-5 years 5-6 years असता एक दिवस ती आपणाक बापसू घाला
म्हळ्यार ऋषभानु महाराजांगेर घारा असता खेळता असता तिकडे फ्रेंड्सां उठू आणि ते भातुकुलीचे खेळ करता असता ते आणि ते खेळ करता असताना सडनली थंय दुर्वास मुनी येता. दुर्वास मुनी येवचे भितरी बाकीचे पुरो धांवन वता ती. जाल्यार राधाराणी विथ ए ब्युटिफूल एन्चांटिंग स्माइल शी वेलकम्स दुर्वासा मुनी. दुर्वासा मुनी तें पळोवन ताका भयंकर कौतुक दिसता. अरे ही इतली ब्युटिफूल गर्ल ती पळोवन तो एब्सोल्युटली म्हणटा ताका स्पेल बाउंड म्हणतात ना, स्पेल बाउंड इंग्लिशांतून. सी बिकम स्पेल बाउंड कंप्लिटली ओवरवेल्म्ड बाय सात्विक ब्युटी, काय म्हणतात अनअर्गली ब्युटी एक्चुअली, बिकॉज ते पळोवन तो एकदम प्रभावित जाता आणि तो तिका रिक्वेस्ट करता की आज द्वादशी आसा, म्हजे खातीर खीर करतोय. हाजी 2-3 वर्जन्स आसा ती. जी वर्जन म्हाका सांगता खीर करतोय म्हणून. ती भोव आनंद जाता राधाराणीक. धांवता वता ती आवचू लागी. कीर्ती जाल्यार वता म्हणटा मग दुर्वास मुनी आयला ती तांचे खातीर म्हाका खीर करची आसा. ते खीर करचे खातीर जे इन्ग्रेडियंट्स ते तूं म्हाका दी, हांव करता खीर म्हणून. आणि ती खीर करता आणि ती खीर ही दुर्वास मुनीक दिता खावच्याक. आणि ती खीर तोंडांत घालचे भितरी दुर्वास मुनी जाणता ती की ही जी आसा ही नन अदर देन लक्ष्मी ऑफ गोलोक वृंदावन. तिने केलेली खिरीवरीच ही खीर आसा. सो शी इज नन अदर देन द सुप्रीम गॉडेस ऑफ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड अशी ताका कळटा. आणि हे प्रमाणे आणि हे जायना पळय अनुभव, हे इन्सिडंट जायना पळय बाकीचे जे हे आशिल्ले ही खबर जी आसा ते अनुभव जायना पळय. दुर्वास मुनी एक वरदान दिता राधाराणीक. वरदानांतर म्हणता की तू जे केले कूक करतली, जे केले पदार्थ तू तयार करतली ते इतले टेस्टी जातले आणि ते खावन जे खाता जो व्यक्ती खाता तागेले शरीर जे आसा अगदी हेल्दी जातले. ही विल बी लॉंग लिव्ड अँड ही विल बी टोटली हेल्दी अशी तो आशीर्वाद दिता राधाराणी. आणि हो आशीर्वाद दितना आवसू आसा ती यशोदा तिका ते आयकून अत्यंत आनंद जाता. आणि ती ऐकून कळली यशोदा केन्ना ही खबर कळता. म्हळ्यार यशोदा आणि कीर्तिदा दोग जाण मैत्रीण आसता ती. आणि ती मैत्रीण सांगता की अशी दुर्वास मुनी आयले घरा आणि तांणी ह्या प्रकारे बर दिला म्हणून. ते आयकना पुढे ती यशोदा राणी कीर्तिदाक म्हणता की तू चलयेक नित्य हांगर घार पेटोवन दी. ती कृष्णा खातीर तिरंदप करो अशी सांगता. मैत्रीण ती म्हणता हा जरूर हांव पेटयता. आणि नित्य जी आसा राधा ज्यो आसा वर्सान आतां न्हू हांगर घाल कृष्णागेर घाल म्हळ्यार नंदगांव दिसता नंदगांवांत येता आणि ताचे खातीर कृष्णा खातीर ती विंगड पदार्थ कूक करता आणि पौष्टिक पदार्थ कूक करता. हे रुटीन फॉलो करता. ती नित्य येवन रांदप कोरून परत वताली गांवांत. आणि यशोदाक राधाराणीचेर अत्यंत म्हळ्यार वात्सल्य जाता. म्हळ्यार नॉट ओन्ली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्युटिफूल बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली केपेबल ऑल्सो ऑफ कुकिंग सच वंडरफूल मील्स. आणि तिका जन हें पळोवन यशोदा मागीर तिचेर खूब प्रीती जाता. तिका मनांत विचार येता ही जर कृष्णाक ही जर सून कोण घेतल्यार कृष्ण भोव सुखी जातलो म्हणून अशें तिका मनांत विचार येता. तरी त्या विचार येना पळय ती एक दिवस राधा राणी थंय आयली तावळी तिचेर इतली प्रीती
म्हणून येता की तिका हातान तू थोडी हळद असता ती हळद घेऊन ती राधाराणीक लावून सोडता तिका हातांक आणि गालांक ते लायता हळदी तर रूढीप्रमाणे हळद लावची म्हळ्यार निश्चित आंबूल जालवारी म्हळ्यार निश्चय जालवारी लग्ना निश्चय जालवारी ही रूढी आशिल्ली तर ती राधाराणी कल हे मनाया ना जाल्यार यशोदाक एकदम मनायता अरे हांवें केलें ओव्हरवेलम जावन हांव ते काय केलें मग अशें ती मनांत विचार येता जाल्यार एज फार एज राधाराणी इज कन्सर्न ती इतले कन्सर्न असता की हांव नित्य येवन मग कृष्णा खातर कले ना कले रांदप करता ताका आवडीचे साम पदार्थ करता हे तांचो ती खूश असते का आणि ती ताजे हाजे इतले सिग्निफिकन्स कळना जाल्यार तिका हें कळटा की हे हळदी लावची म्हळ्यार अर्थ म्हळ्यार निश्चय जालवारी लग्न जातलें म्हणून ती कळटा ह्या प्रमाणे सिच्युएशन जाता आणि राधाराणी ते हळद लावून घेवन परत आपल्या घार वचू भायर सरता वचू भायर सरता वेळी ती मनांत विचार येता लोक विचारतले हाता इतले हळद कशी म्हणून तो ती वचून एक थंय कुंड असता कुंडा वचून ती सगळे हात अशी घासून रब करून हात धुवून घेता प्रक्षालन करून घेता ते प्रक्षालन करून घेना पुढे आश्चर्य महद आश्चर्य म्हणाली ते कुंड जे असं पळय पुरो हळदी कलर जाता ते आज इके असत ते पिला पुकूर म्हणतात ती आज इतके दिवस लोक वतात ते दर्शन घेतात ती आणि आम्ही विश्वप्रभू सांगा ती यात्रे वचू करता वेळी थंय भोग प्रोग्राम जालो भोग कीर्तन जालें नायट कीर्तन लॅम्प्स लावन तो पिली पुकर म्हणतात ताका थंय तरी राधाराणीने आवस पावसूक सांगनी अशें जालें म्हणून जर लोकांनी सांगलें लोकांनी हाका तिका आवस पावसूक सांगलें की अशी दिसता की तिगले एंगेजमेंट जालें म्हणून अशें दिसता अशें सांगता ती ते आयकना पुढे वृषभानु महाराज आणि कीर्तिदा तांतली धनसंपत्ती कली उणी नाशिल्ली ते मस्तीतले मोती आणि डायमंड्स वज्र आणि हे घेवन एक बास्पेटान घेवन मस्तीतली मिठाई घालून एक गाडी सांगा ती ते पेटोवन दिता ते यशोदा आणि नंद महाराजांक म्हळ्यार एश्युमिंग दॅट नाव मॅरेज विल टेक प्लेस ह्या इच्छाने वता ती म्हळ्यार निश्चित आंबोल जालवारी स्टॅम्प मारूक हाजे एंगेजमेंटाचो तर ते पेटोवन दिता ती वचना पुढे थंय पावना पुढे यशोदा ते तांकां ही खबर कळटा की अरे अशी अशें जाल्या तिने हळद लायल्या ताका म्हळ्यार दे हॅव एक्सेप्टेड हर एज कृष्णा बायल म्हणून ताणें एक्सेप्ट केलें अशी तांकां मनांत विचार येता तरी ह्या प्रकारे स्थिती असतना एक दिवस यशोदा आणि नंद महाराज जे आसा ती थंयची गांवांतू पौर्णमासी आयिल्ली असता पौर्णमासी इज दी sort of a grandmother who is actually Yogamaya. So ती लागी वता ती दोघं जण आवस बापूस वता ती कृष्ण गेले आवस बापूस वता ती आणि सांगता ती की अशी राधाराणी आणि कृष्णा गेले निश्चय ऑलमोस्ट जाल्लेले वरस तांगेलें लग्न करीत जाय तांकां म्हणून पौर्णमासी म्हणटा ना नो फर्म नो ते सांगता की आता वेळ वर ना इट्स नॉट द राईट टाइम फॉर देम टू मॅरी असं सांगता ताका आचार्य म्हणटा ती आचार्य गण म्हणटा ती की दे डीड नॉट वॉन्ट दॅट द मॅरेज शूड बी इन स्वकीय भाव त्या वेळी जर कृष्ण राधा लग्न जालेलें आसल्यानी आनी तांगेलो संबंध जो आसता ते स्वकीय भावान जाता आशिल्लें परकीय भावान जावंका म्हणून त्या दृश्टीने तिने ते मॅरेज पोस्टपोन केलें मॅरेज त्या वेळार जायना अशी ते सांगतात
ही एक अद्भुत लील असं. आणि एक खबर सांगची म्हळ्यार केन्ना घारा हे ही रे मोती पेटयले की तावळी नंद महाराजा मनात विचारले की सगळे ही रे मोती सगळे असं पेटोवन चेक आम तेकले ना म्हणून तांकां तोंड सान जाता नंद महाराजा गेले आणि यशोदा मायली एक रिटर्न गिफ्ट पुणी पेटोवंक आमी तर कल करचें म्हणून तरी तावळे कृष्ण थंय येता. कृष्ण म्हणटा कल तुमी इतले तोंड सान करून बसले ती तावळी ते म्हणटा ती की अशेशी आमकां हे गिफ्ट आयल्या उपहार आयला जाल्यार आमच्या दिवच्या कलेना. तावळी कृष्ण तांणी पेटयलेची डायमंड्स घेवन 2-3 डायमंड घेता आणि सांगता की हांव आय प्लांट दीस म्हणून. ते म्हणटा कसलें यू कांट प्लांट डायमंड्स करूं जायना तशी म्हणून इट इज नॉट ए गुड आयडिया. जाल्यार कृष्ण म्हणटा तुमचे जे आयले ते म्हाका दी तातूंतले 2-3 डायमंड. सो 2-3 डायमंड घेता आणि ही गोज अँड एक्चुअली plants them in the soil and ताजेरी गायेक दूध सिंपड सुता आणि उदक घालता आणि नेक्स्ट डे मॉर्निंग होल नाईट नेक्स्ट डे मॉर्निंग पळयल्यार थंय एक वृक्ष येता त्या जाग्यार आनी ताका वृक्षाक डायमंड जालेले आसा. तांतूंतले डायमंड घेवन ते परत उपहार म्हळ्यार रिटर्न गिफ्ट म्हणून परत पेटोवन दिता ती अशी कथा. सो ह्या प्रकारे विंगड विंगड लीला असं ती चांगलं झालंय अशी अकॉर्डिंग टू ऑथॉरिटीज. कृष्ण आणि राधाराणी गेले लग्न ब्रह्माजीने लायलें अशी एक ही कथा आसा ताजी आमी चर्चा करना ती. कृष्ण आणि हरे कृष्ण वेळच ना माताजी रिबोल वही प्रभुजी वेळस कैन कैरी ऑन टाइम ना ओके. सो एक मस्तीत राधा कृष्ण मस्तीत दिल आसा ती सुमार तुमकां ऑलरेडी सगळ्यांक आयकून गोत आसता जाल्यार आयच्या संदर्भांत राधाराणी गेले विशयान तूं सांगता आसतना तांकां मस्तीतले लिलांत एक लील आसा मानसी गंगा नौका लीला. तर एक दिवस राधाराणी आणि तिगले मैत्रिणी जे गोपी आसा ती ते मानसी गंगांत वचून एक नाव आशिल्ली थंय एक बोट आशिल्ली ते बोटीचेर वचून बसतात ती तांकां मस्तीत तांतले की मटके आसता ती धंय श्रीखंड अशे विंगड विंगड दूध कंडेन्स मिल्क अशे विंगड विंगड पदार्थाचे मटके आसता ती ते वचून घेवन ते नावेंत बसतात ती आणि नावीक जो आसता पयला आसना तांणी सगळ्यांनी वचून बसना पण तो नावीक थंय येता आणि नाव चलोवचें सुरू करता आणि नाव मानसी गंगान थावन वता आसता तांकां दुसरे तीरार वचचें आसता दे वॉन्ट टू गो टू द अदर शोर. ते वता आसतना तांतूंतल्यान प्रवास करता आसतना बोटींतल्यान प्रवास करता आसतना तो नावीक जो आसता तो म्हणटा की मध्यान तूं म्हाका अजिबात शक्ती ना बोट चलोवची. म्हळ्यार केन्ना सांगता बोट चाल करून सुमार दूर येना फुडें सांगता की मध्यान आतां नाव चलोवची शक्ती ना म्हाका आय एम फिलींग व्हेरी वीकनेस जाल्या म्हाका तुमी केलें तर खावच्या देया ती म्हळ्यार म्हाका शक्ती येतली कडेन हांव परत बोट चलयता म्हणून. तरी कल करचें तर ताका तो बोटी बंद करता बोट चलोवची बंद करता आणि वचून बसता इकडे आणि थंय ताका ते गोपी पुरा विंगड विंगड मटक्यान सगळें खावची सामान आनी ताका दिता ती भरसोक मन पोट भरून ताका खावयता ती ते खावन जायना फुडें तो नावीक आसा यंग मॅन तो म्हणटा की म्हाका हें जेवण जेवन चिके येता रेस्ट करता म्हणून दिसता म्हाका भोव जण जाला म्हाका थोडे वेळ न्हिदोवच्या दिया ती म्हणून जाय देर नो चॉयस जायत तर न्हिदय म्हणून तो न्हिदता. त्यावेळी तो युवक म्हणटा की म्हाका पाय दुखता ती पाय जरा दाटल्यार बरें दिसलें म्हणून अशी केन्ना म्हणना फुडें ते गोपी म्हणटा ती हांव तुक्काची उदकान घालन सोडटा भायर नदीन पुडोवन सोडटा
तुझं डिमांड्स एव्हर इन्क्रीजिंग, एका पक्ष एक तरी थोड्या वेळाने हो ना चला हांव चलयतलो म्हणून तो बोट चलोवचें सुरू करता. बोट चलोवचें सुरू करना पूण तो म्हणटा की हे बोटीचे तुमी जे वजन आसता पळय तुमगेले पॉट्सांचें बाकीचें भोव चड जालें, तें वजन कमी करता. तेमी ते तुमगेले जे आयटेम्स आसा ते तुमी नदींत उडयात अशें सजेशन दिता तो. तें सजेशन दिना पूण ते थोडे उडयतात नदींत उडयतात. आनी कडेन तो सांगता की तुमगेले हे ड्रेसीस दॅट यू आर वेअरिंग आर ऑल्सो प्रेटी हेवी, तांकांय तुमी नदींत उडयात. तें आयकना फुडें जे आसा ते गोपीक भयंकर चिडतात आनी ते म्हणटा ते तूं बंद कर तूं बडबड नाजाल्यार तुका कचेंग उडयतात. हे प्रकार तांगेले चलता आसता. तितले भितर एकदम जोरान एक काळोख जाता आनी बोट ही डगमग जावचें सुरू जाता. ते डगमग जाता आसतना राधाराणी ते नाविका लागीं बाजूकाची राबील आसता ती भिवन ताका ताका म्हळ्यार घट्टी धरता त्या हाका युवकाका जो नावीक आसता ताका धरता. तावळी तिका हाताक कलकी लागता, लागीं राबील तावळी कलकी लागता. काण पळयल्यार दॅट इज फ्लूट. फ्लूट पळोवन भितर तांकां कळून चुकता की हो नाव ही आनी कोण न्ही कृष्णचें आसा म्हणून. आनी ताका सांगता ती तूं कृष्ण, तूं आमकां फसयलें म्हणून. आनी ह्या रितीन तांगेलें पास टायम जाता. आनी डिस्क्रिप्शन वर्णन आसा की होल नायट when Krishna and the gopis they traversed the Manasi Ganga and they were traveling. आणि एक रात्री त्यांनी ब्रह्मा गेल्या रात्री वारी कोण लांबवून एकमेकांकडे सहवास घेतला म्हणून अशी कथा असते. विंगड पाच त्यांच्याच होती. एक दिवस नंदग्राम आणि यावत हाजी मध्ये एक भोव गोमटें स्थान आसा. आमी वचूंक गेल्यात थंय. ताका म्हणटा ती तेर कदम. तुम्ही वचून असो पावस तुमचे पैकी कोणी वचून असो पावस तेर कदम भोव रमणीय स्थान आसा. त्या रमणीय स्थानान तूं रूप गोस्वामी जे आमगेले लीडर ऑफ अवर कम्युनिटी रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी गेले थंय आश्रम आशिल्ले आनी थंय तो रूप गोस्वामी लिखाण करताले. यूज टू रायट जे कितें ताणें बरयलें ते थंय बसून करता. थंयचें रमणीय वातावरण. आमी वचूंक गेले थंय. मात 2-3 पंत वचूंक गेलो. विश्वरूप प्रभू संगाती वचूंक गेलो 1-2 पंत. भोव गमट वातावरण आसा. ते थंय राबताले रूप गोस्वामी. एक दीस रूप गोस्वामीक मेळूक व्हड भाव आनी गुरू सनातन गोस्वामी ते येता. ते येना फुडें तांगेले रूप गोस्वामी गेले मनांत विचार येता की आज म्हगेल्या व्हड भावाक हांव खीर खावो वयशिल्ली, खीर करून ताका खावो वयशिल्ली अशी रूप गोस्वामी मनांत येता. जाल्यार खीर करूंक काय जाल्यार अशी मनांत करूंक जायना न्ही. रिक्वायर इन्ग्रेडियंट्स. तर अशी मनांत विचार येता आनी तो ही इज सो बिझी विथ स्पिरिच्युअल सब्जेक्ट मॅटर्स की तो भायर वचून भिक्ष मागूंक थंय जाल्यार वेळ आसना. ही हॅज नो टायम फॉर मधुकरी. त्यामुळे ती अशी मनांत विचार येता आनी थोड्या वेळान खरेंच सनातन गोस्वामी थंय येता, येवन पावता. बट हे पुरो मेंटल पुरो प्लॅनिंग मात्र एक्च्युअल कले जायना. तितले भितर थंय एक 14-15 वर्साची एक चल्ली येता आनी ती हातान तूं मस्त बघ घेवन येता. रायस, तूप, साखर, विंगड इन्ग्रेडियंट जे खीर घालचे आसता ते सगळे घेवन येता ती. आनी ती म्हणता रूप गोस्वामीक, बाबा
तू खीर करची का तर पुरा इंग्रेडियंट्स हांव घेवन आयल्या ती खीर तू करतोय म्हणून म्हणता म्हाका हें खीर कशी करता म्हणून वत ना ते म्हणजे असो हांवच करता आणि एक म्हळ्यार तुम्ही तू वचून भिक्ष मागू वचना भिक्ष मागू वचना जाल्यार तुका इंग्रेडियंट्स कशे मेळटले एनिवे आज हांव घेवन आयल्या हांव खीर करता आणि ती त्या तिने हाडलेले इंग्रेडियंट्साने ती किशोरी चली शी कुक्स ए खीर which is so fragrant दुर्वासा मोनिका राधाराणी दिलेली खीर फ्रेग्रन्स that fragrance ते आशिल्लें ते फ्रेग्रन्स spreads everywhere such a fragrant खीर आणि ते फ्रेग्रंट खीर ती आणि ताणी म्हणता रूप गोस्वामी म्हणता तू मधु करी करना जाल्यार तुमगे पोट कशें भरतलें होल डे फक्त रायटिंग केलें मात्र तू पोट भरतलें सो यू शूड गो फॉर मधुकरी अशें ती सजेशन दिता आणि थंय शी डिसअपियर्स फ्रॉम देर आणि थोड्या वेळाने रूप गोस्वामी ती खीर अर्पण करता राधा गोविंद डिटीसांक अर्पण करता ऑफर्स इट टू राधा गोविंद आणि ती खीर जी आसा सनातन गोस्वामीक घाल एक वाटेन घालून ताका टेस्ट करू दिता ते ताणें फर्स्ट म्हळ्यार ताचे मॉर्सेल तोंडाक घालचे भितरी सनातन गोस्वामी म्हणटा हा दिस इज not from the material world, this is from the spiritual world म्हणता this is something extraordinary कोण केली तू केली खिरी म्हणता हांव कसली खीर करता मला कळले नाशिल्लें मला इंग्रेडियंट्स नाशिल्ले कळले नाशिल्ले एक चली आयली आणि ती पुरा घेवन आयली सामान आणि खीर तयार केली आणि म्हाका दिली आणि सांगलें तू हॉट भावाक दी सनातन गोस्वामी सांगता का रे तुका कळ्ळें की ती आणि कोणी नाशिल्ली किशोरी शिवॉज राधाराणी हरसेल्फ ती आयिल्ली तुजे खातीर तू तिले आतां सेव घेतली तू केलें दिसना इतलें रूप गोस्वामी म्हणटा म्हाका कळ्ळीची ती राधाराणी आशिल्ली म्हणून तशी विंगड लीला आसा पैकी ही एक लीला आसा भोगमती लीला एक कथा आसा की अशी आसा म्हळ्यार की एक पंता रूप गोस्वामीने श्रीमती राधाराणी गेली एक स्तुती केली भोग आमची स्तुती केली त्या स्तुतींतून ताणें बरयलें म्हणलें की राधाराणी गेले केस दे आर व्हेरी थिक आणि तिथे केस रूप गोस्वामीन बरयलें तिथे केस रिझेंबल द हुड ऑफ ए स्नेक एक काळ सर्पा गले म्हणजे फण आसा ताची बारी तिगल केस आसा ती अशी तो एक स्तुतींतून बरयता ती स्तुती जी आसा रघुनाथ दास गोस्वामी कोण चड गोस्वामी पैकी एक ते की रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तो दास रघुनाथ दास गोस्वामी ते ती स्तुती वाचतात आणि रघुनाथ दास गोस्वामी मनांत येता की रूप गोस्वामी म्हाका सिनियर आसा ते नो बडी टू क्रिटिसाइज बट ताणें अशें केलें बरयलें की राधाराणी गेल्ले केस एक दे मॅच द हुड ऑफ ए सर्पंट अशें ताणें केलें बरयलें अशी मनांत विचार येता मनांत विचारांची भितरी तरी थोड्या दिवसा भितरी श्रावण पौर्णिमा आसता श्रावण पौर्णिमे दिवसू रघुनाथ दास गोस्वामी on the bank of Radhakund he sits there he's in a beautiful environment सगळे पौर्णिमा सगळीकडे भोग आमट म्हळ्यार चंद्राक
very attractive moonlight spread everywhere. थंय तो बसून he is in meditative mood. त्यावेळेस तो पळयता की चिके दूर little away from him there is a swing, एक झोपाळ असता आणि झोपाळ्याचेर एक तरुणी यंग गर्ल सिटींग आणि तिगेले केस तिने सोडल्या ती आणि ताका धूर्ता अशी मनान तू कन्विक्शन जाता की तिगल केसाचेर एक सर्प आसा म्हणून. तो म्हणता हे चलये तुगल केसाचेर एक सर्प आसा ता कान उडय अशें तो शाउट करता. जाल्यार ती आयकना, शी डजंट हियर, शी स्विंगिंग, तिगल फ्रेंड्स तिका झोक दिता आसा ती आनी ती शी इज स्विंगिंग टू एंड फ्रो, लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट. ती स्विंग करता आसा तातूंत तिगल देहान तूं एटमॉस्फियरान तूं मूनलीट एटमॉस्फियरान तूं शी एन्जॉयज हरसेल्फ. तर हांगा तो रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम रेस्टलेस जाता. अरे तू सर्प आसा, काळ सर्प आसा, तू चाप बद. तो म्हणून ही शाउट्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. तिने आयकल वरकल दिसना तरी हो रघुनाथ दास गोस्वामी थंय ताका स्थान सोडून ही गोज देर, शी सिटिंग ऑन अ झुला and he goes there. When he goes there, there is no झुला, there is no tree, there is no swing, there is no one. Completely blind. तर ही लीला राधाराणीन केली. राधाराणी ही लीला ह्या खातीर केली की रघुनाथ दास गोस्वामी मनान तूं खंय ना खंय तरी रूप गोस्वामीने जे बरयलेलें ताचे बद्दल थोडो डाऊट आयलो. जाल्यार हांगा तिने हें कोण दाखयलें की तिगल काळ केस were actually so thick and so black, jet black, that resembled a snake. आणि तांणी जे बरयलें हा तें रूप गोस्वामीने तांत कसलेंय गैर ना, हें कन्विक्शन राधाराणीक आशिल्ली ती, तें कन्विक्शन शी वॉन्टेड टू गिव टू रघुनाथ दास गोस्वामी. त्यामुळे त्या खातीर तिने ही लील केली. अशी अनेक लीला आसा ती गेले राधाराणी गेले अनंत लीला आसा ती. व्हॉट इज द टाइम? हरे कृष्णा. येस प्रभुजी. Okay. टाइम 9:05-10 मिनिट असं, बट यू कॅन कॅरी ऑन. ओके, कॅरी ऑन. एक भोगमटी लीला म्हळ्यार श्यामानंद प्रभुगली श्यामानंद लीला भोगमट आसा. श्यामानंद जे आसा ताका जन्म जालो त्या वेळी ताका नांव तांणी दुखी कृष्णदास म्हणून दवरलें पेरंट्सांनी. कडेरी केन्नाक तो when he came to learn under Srila Jiva Goswami along with Srinivas Acharya and Narottam Das Thakur, तेका जण एकच संगाती हाले गायले श्री जीव गोस्वामीला आयले आणि तातूंतल्यान न्हू शिक्षण घेता. तांकां गुरू विंगड आशिल्ले. श्रीनिवास आचार्य गुरू विंगड आशिल्ले, नरोत्तम दास ठाकूर गुरू लोकनाथ गोस्वामी आशिल्ले. सो विंगड गुरू आशिल्ले. जाल्यार ते सगळे जण आयले एकडेची. त्या वेळार ज्ञान मेळचे खातीर कोण एकडेथावन एकडे वचूंक तयार जाताले. देर वॉज नो स्पिरीट ऑफ एनी एनवी ऑर कॉम्पिटिटिव्हनेस नाशिल्लें. तर ते तेग जण आयले. तर तेग जाणांक तो एकदम गाढ मित्र जाली. तांकां मस्तींतलो पास टायम्स आसा ती. जाल्यार हांव जे सांगता आसा ते श्यामानंद जालो. पूण श्यामानंद ताका श्यामानंद नाशिल्लें. हांव सांगलें पयलीं दुखी कृष्णदास आशिल्लें जाल्यार कृष्णदास म्हणून केलें. तर कृष्णदासाक सेव दिली गुरुने, म्हळ्यार जीव गोस्वामीने गुरू सेव दिली की तूं वचून कुंज जे आसा ते कुंजान थंय तूं झाड मारची सेवा. आणि ते कुंज जे आसा थंय राधाराणी आणि कृष्ण तांगेले लीला असतात ते रात्रीचे. सो यू क्लीन इट अप स्क्रुपलसली. आणि तो कृष्णदास जो आसा with 100% sincerity, total sincerity, he used to sweep the kunja and make it very, very sparklingly clean.
स्वच्छ करतालो. तो नित्य तिथं घाल ती सेव असताली. ती सेव करत असताना एक दिवस जे असं स्वच्छ करत असताना ताका एक नूपूर मेळता. नूपूर दिसता पळयलें. ते नूपूर पळोवन तो नूपूर हातांत घेवन भितरी ही बिकम भाव बी वर जाता. ही बिकम्स स्पिरिच्युअली सरचार्ज विथ इमोशन. ताका कळटा की हे जे नूपूर आसा हे साधारण न्हय, व्यक्तिगत न्हय. मोस्टली इट इज राधाराणी नूपूर. तो ते अगदी काळजीपूर्वक दवरून घेता स्वता लागीं. आणि तर मनांत विचार येता कोणाक घाल तें नूपूर ना जालें की ती व्यक्ती केन्ना ना केन्ना तरी म्हणलें हांगेतली विचारूंक. त्यावेळी हांव तें नूपूर दिता म्हणून अशी ह्या दृश्टिकोनान तें नूपूर दवर घेवंच नाशिल्लें, ताचे बद्दल कसलें अट्रॅक्शन नाशिल्लें जाल्यार बी ही वॉन्टेड टू टेस्ट. सो दिस वे ते नूपूर ना जायना फुडें ती एक दिवस ललिता देवी, राधाराणी जाली व्हडी सखी, ती ललित थंय येता. ललित येता आनी म्हणटा की तुका तू हांगा नित्य झाडू मारता, बुखारा करते हो तो तुका नूपूर मेळ्ळें कोणाकडलें. तो म्हणटा हा मेळ्ळें, नूपूर मेळ्ळें. जाल्यार हें तें नूपूर कोण हाज ओनर आसा त्या ओनरान आयले शिवाय हांव दिवंच ना. कित्याक म्हणजे कोणेय येवन सांगीत की हें नूपूर मगलें न्हू भांगराचें, मगल आसा म्हूण सांगूंक जाय. आय वॉन्ट टू गिव इट टू द ओनर, प्रॉपर ओनर. राधाराणी ललिता देवी सांगा ती थंय येता, येवन पावता. येवन पावन ते नूपूर जे आसा हातान घेता. म्हणटा हें नूपूर मगलेंची पळय, आडेक पांयाक आनेक नूपूर आसा, हें मगलेंची. जेन्युइन असं म्हणटा कन्विन्स करता. कन्विन्स करची गरज आसना, बट इज कन्विन्स जेन्युइन आसा म्हणून. आनी ते नूपूर तो राधाराणीक परत करता आनी सांगता की म्हाका आय वॉन्ट टू हॅव मोर एसोसिएशन. सो अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, ललिता देवी जी आसा ताका स्नान करयता. स्नान करयना फुडें तो गोपी जाता. आनी गोपी जायना फुडें श्रीमती राधाराणी आसा ताका पोताले आपोवन घेता. आनी राधाराणी सानिध्यांत वचना फुडें राधाराणी त्या नूपुराण्याची त्या गोपीक म्हळ्यार एक्चुअली कृष्णदास कन्वर्टेड इनटू ए गोपी. तिका तो तिलक त्या नूपुरान तिलक करती. राधाराणी स्वता हातान करता. आनी त्यावेळी ती ताका सांगता की हांव तुजेर अत्यंत प्रसन्न जाल्या. कित्याक म्हळ्यार तूं दिवसा दिवस प्रत्येक दिवस मेटिक्युलसली तूं म्हाका कुंज स्वच्छ दवरतालो. यू यूज टू कीप माय कुंज एब्सोल्युटली क्लीन एंड हांव तुजेर प्रसन्न आसा. तरी हें जें आसा हांव हाजें तिलक केलें तें तिलक इज ए परमनंट तिलक. It is not something like the tilak that we wear, which can be wiped off. It's a permanent tilak हांव केलें. आनी म्हाका एक नांव श्यामा म्हणून आसा. तेमी तूं कृष्णदास हांव तुका श्यामानंद नांव म्हणून दिता. हें नांव दिता कित्याक म्हणजे तुवें म्हाका आनंद दिला. यू हॅव गिवन मी प्लेजर. म्हाका प्लेजर दितलो तसो तो व्यक्ती म्हळ्यार तूं श्यामानंद. अशें श्यामानंद म्हणून नांव. तरी तिका श्यामानंदाक तें नांव दिना फुडें श्यामानंद इवेंच्युअली फ्रॉम गोपी फॉर्म ही कम्स बॅक टू द ओरिजिनल फॉर्म. आनी कथा तिके लांब लचक आसा वचना तेमी. सो बेसिकली तो श्यामानंद ताका गुरु जाता न्हू. देर इज some kind of a discord. The guru feels that आनी एक गुरु करून घेतला. विंगड नामाना तिलक करून घेतला. असं नाव बदललें श्यामानंद वर घेतलें अशी गुरु कोप येता. जाल्यार इवेंच्युअली मॅटर इज सॉर्टेड आउट. ते गुरु सप्तांत राधाराणी येता आनी सांगता की हांवें ताका हें नांव दिलें, हांव ताका तो तिलक केला. तो आमगे संप्रदायाक न्ही जाल्यार तो तिलक हांव केला. राधाराणी सांगना फुडें गुरु इज कन्विन्स. ही अशी कथा आसा लांब लचक आसा पण तुमी वचना.
अनेक कथा गोमती आसा ती आमी विश्वरूप प्रभूने आपल्या यात्रांचो ताणें सांगिल्ली. म्हाका भोव आवडली ही कथा, आमी ती हांव रिपीट करता. राधाराणीगल भाव श्रीरामा जो असता तो कृष्णागल परम मित्र असता, ग्रेट फ्रेंड ऑफ कृष्ण. एक दिवस श्रीरामा श्री कृष्णाला येता आणि म्हणता, कृष्णा, आय एम फिलिंग ग्रेट सेपरेशन फ्रॉम यू. म्हाका आणि रात्रीचे न्हीद पडना. सो when I associate with you, I am comfortable. But as soon as we part ways, आमी विंगड जाना पडय, रात्रीची म्हाका न्हीद पडना, न्हीद येना, भोव रेस्टलेस फील जाता, भोव म्हाका मनान दुःख जाता, म्हाका तुगेलें एसोसिएशन मेळना म्हणून भोव दुःख जाता. तरी कसले तरी उपाय सोदून काडून कृष्ण म्हणता, हांव मगेलें एक चित्र तूं घे. You take a portrait of me and the portrait स्वतः एक दवरून घे. I am not different from my portrait. तेमी त्या पोर्ट्रेट पळयना पळय तुका मनाक समाधान जातलें, शांती मेळटली. ते पोर्ट्रेट तो म्हणटा, म्हाका वतना खंयच्यान पोर्ट्रेट तुगेलें खंयच्यान काडचें, कोण काडचें, कशें करचें, कले वतना. कृष्ण म्हणटा, हांव ताची तयारी करता. तो कृष्ण जो आसा अवसुला वता, यशोदा मायेला वता. यशोदा माईला वचून सांगता की आई, फ्रेंड सुदामा तो भोव म्हळ्यार डिप्रेस असो, ताका ही वॉन्ट्स माय चित्र, ही वॉन्ट्स माय पोर्ट्रेट. तरी तूं मगेलें एक पोर्ट्रेट कोणाला तरी करून घे आणि ते पोर्ट्रेट मला दी, हांव तें सुदामा दिता, जेणे करून ताका मनाक शांती मेळटली. अशें सांगना फुडें यशोदा माई म्हणटा, हांव करून घेता म्हणून. तर करून घेता म्हळ्यार ती स्वता शी इज नॉट एन आर्टिस्ट, शी इज नॉट एन आर्टिस्ट. गोपी जे गोपी तूं क्लोज गोपी, एक गोपीगेलें नांव आशिल्लें चित्रलेखा म्हणून. चित्रलेखा वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट, very wonderful artist. She could draw beautiful portraits of people. So ती चित्रलेखाक आपयता आणि म्हणटा, तुका एक सेव आसा. म्हणटा, कसली सेवा? तिका भोव आनंद जाता की जन्मान केन्ना यशोदाने तिका आपयलेलो आसतना, आणि यशोदा हू इज एक्चुअली sort of a queen of that place. So तिने म्हाका सेव दिल्या म्हणून शी बिकम्स व्हेरी एक्स्टॅटीक. सांगता की कल सेवा तुका कृष्णा गेले, यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, तूं कृष्णा गेले एक पोर्ट्रेट कर आणि ते पोर्ट्रेट मला हाण दी. मुखार करून ते पोर्ट्रेटाचे हांव पळोवन घेता, जाल्यार तूं म्हाका हाण दी. ओके, नो प्रॉब्लेम. आणि ती पुरा सामग्री पेंट करचे खातीर पोर्ट्रेट सामग्री पुरा घेता, तयार एकड करता आणि एक जाग्यार शांत जाग्यार बसून शी वॉन्ट्स टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ श्री कृष्ण. जाल्यारय ते पोर्ट्रेट करूं जायना. कल्याक म्हळ्यार कृष्णा गेले 1000 छबी तिका मनांत येता. ती नो छबी इज फिक्स्ड. एक पोर्ट्रेट करता जाल्यार रिक्वायर ए फिक्स्ड लुक ऑफ द पर्सन हूज पोर्ट्रेट इज बीइंग मेड. तर ताका विंगड 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 रूप वता ती, आणि ती मस्त प्रयत्न करता. थोडे दिवस होता ती, त्याच्यान ते पोर्ट्रेट जायना. ती भयंकर डिप्रेस जाता. म्हणटा की मग लायफ फर्स्ट टाइम यशोदा माईने कृष्णाक लावचून म्हाका सेव दिली आणि हांव करता म्हणून उत्साहान सांगलें, बट मला जायना. आय एम नॉट एबल टू डू इट. I have drawn hundreds of portraits, but Krishna portrait करूंक जायना म्हाका. कृष्णा गेले स्टेडी एक लूक ते म्हाका मनान फिक्स जायना. कल करचें कोण सजेस्ट करता तिका की तूं ललिताला वचो. ललिता
she goes to, she's the senior most advisor and everything. She goes to her. ललित म्हणता की तुवें हे पोर्ट्रेट करचे पयले राधाराणी विचारलेलें ना. हांव राधाराणीला विचारनीची यशोदामाईन म्हाका आपयलें आनी हांव एकदम करूं सुरू केलें. यशोदामाई इज ग्रेट पर्सनॅलिटी देर, बट ललित म्हणता तूं यशोद कृष्णा कडलें पोर्ट्रेट करचे पयलें यू शूड हॅव आस्क्ड राधाराणी परमिशन. ती म्हणटा हां आतां करता. सो शी गोज रनिंग टू राधाराणी आनी सांगता अशें श्रीदामा कशें श्रीदामा इज हर ओन ब्रदर. सांगता की यू वॉन्ट टू मेक ए पोर्ट्रेट ऑफ कृष्णा आनी म्हाका ताका एक स्टेडी लूक मनान फिक्स जायना आनी स्टेडी लूक मनान फिक्स जायना ती मागीर हांव पोर्ट्रेट करूं जायना म्हाका अशें ती सांगता. ती सांगता ओके डोंट वरी डोंट बी हांव तुका एलो करता यू कॅन ड्रॉ इट आउट. आनी तें ती राधाराणी गेले परवानगी मेळचे भितरी ती वचून केन्ना बसता तर तिगेले मनान तूं कृष्णा गेले एक भोव गोमटे पिक्चर मनान तूं फिक्स जाता आनी मागीर it is fixed in her consciousness and she is able to see that portrait in her consciousness again and again and she starts painting and एक भोव गोमटे पोर्ट्रेट तयार जाता. आनी ते पोर्ट्रेट ती घेवन यशोदा माईला वता आनी सांगता मागीर तूं सांगिल्लें ना पोर्ट्रेट कर म्हणून हें पोर्ट्रेट केलें हांवें. हियर इज द पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट दिता यशोदा माई. यशोदा माई ते पोर्ट्रेट कृष्णा दिता. कृष्ण ते पोर्ट्रेट श्रीदामा दिता. And Sridhama's depression is gone. He's very happy with that situation. He's very extremely happy. ह्या प्रकारे Yashodamai was actually wife of Nanda Maharaj and she was de facto queen of that place. But Radharani is Vrindavaneshwari. So her pleasing her is most important. आम्ही कंपेअर करना सांगा. We are not comparing the greatness of Yashoda versus Radharani. But Radharani is the one who could inspire Chitralekha to draw that painting. So this is the story. अंततः एक कथा सांगता तुम्ही ऐकून असं काही मस्त म्हणता पण तू nevertheless I want to I'll repeat it and I'll conclude my narration also. राधाकुंडाच्या पश्चिम दिशेतून एक शिवखोर म्हणून एक गाव आशिल्लो. त्या गावांत हांव एक कोल्लो राधाकुंडाच्या आसपास उद्दा पिवच्याक म्हणून येता कोल्लो. तो कोल्लो येना फुडें थंय आशिल्ली ती बॉय अर्चिन्स कोंकणांत कन्सेप्ट आसता मराठींत वात्रट म्हणटात. वात्रट मुलं ती आशिल्ली. तेणी ते कोल्ल्याक पळयलें तर ते वात्रट मुलांनी कल केलें म्हळ्यार कोंकणी शब्द म्हाका येना पूण कोण तसले सांगा ती. तो ते वात्रट मुलं पुंड म्हणटात तर ते हातान ती एक बड्डी घेवन ते कोल्ल्याक धांवडावन घेवन वतात. तो कोल्लो भिवन हांगा थंय धांवता. तो खंय वता थंय त्याची मागची लागता ती हातान बड्डी घेवन. इव्हेंच्युअली तो कोल्लो जो आसा व्हड कोल्लो आसना छान कोल्लो. तो कोल्लो जो आसता एक बीळ पळयता. बीळ ते बिळांत वचून तो रिगता कोल्लो. थिंगसर ताची मागची लागल्यान ती हातांत लाठी घेवन. केन्ना पळयतात की बिळां आसा तर ताका मारूं जायना. बिळा भितर मारूं जायना तरी टॅकल करता ती. मागीर हे एक्चुअली क्रूरता ते थंय बिळा सुत्तूची आसपास म्हणटात न्हय थंय ते एक उज लायतात ती म्हळ्यार सुकील तण आनी लांकडां दवरून उज लायतात. आनी आतां मात्र कोल्ल्याक ते उश्णता सहन जायना आनी तो एकदम म्हळ्यार रोडू सुरू करता जोरान. स्क्रीम्स फॉर रिलीफ. His cries, cries
आणि ते ते रडलेलं ऐकून, कल्याण रडलेलं ऐकून श्रीमती राधाराणी ऐकत ते आणि तिगले हृदय जळवीत जाता. हर टेंडर हार्ट ती तिगले ललिता आपयता. ललिता आपण म्हणता काय मगल कुंडा लागी एक हेल्पलेस क्रिचर, एक हेल्पलेस प्राणी असं हा प्राणी किंचाळ मारतस, रडतस, तू वचून पळय आणि ताका सोडयत प्राण्याक. तिका मस्त हॅरेस करतस चिरडू. तरी ललिता इमिजिएटली वचत थंय आणि ते चल्ले चिरडू जे आसता ते तांकां गौज घालून तांकां भायर पेटयता, सेंड्स देम अवे. आनी कडेन बी ते कोल्ल्याक सावकाश बिळांत भायर काडता आणि धरता आणि ते कोल्ल्याक हातान दवरून ही ब्रिंग्स बॅक टू श्रीमती राधाराणी. राधाराणी हृदय जळवीत जाता ते पळोवन. कंपॅशनेट. Radharani's quality is one of compassion, most compassionate. आणि ती जळवीत जाता आणि ते कोल्ल्याक ती लॅपान घेता आणि मस्त कुरवाळता आणि needless to say that goes back home, back to God. ह्या प्रकारे जय जाता. आणि ती ह्या संदर्भात परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांनी एक पंत हीच कथ सांगितली. हीच कथ सांगतना परमपूज्य राधानाथ महाराजांनी एक गोमटे सांगले. ते म्हणाले की ललिता देवी जी असं, शी इज इन अ पोझिशन ऑफ ए गुरु आणि आम्ही सगळे ते कोल्ल्यावर असत. वी आर हेल्पलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. आणि आमचे सूत्र जे असं दावानल असं मटेरियलिझम आम्ही नित्य म्हणतात ती संसार तो संसार दावानल. त्या दावानलांत आमी सगळे असत. तरी ते दावानलांत न्हू एक्सिकेट करूंक गुरु गरज आसा. गुरु आमकां तातूंतल्यान एक्सिकेट करता, त्या देवानलांत भायर सोडयता, भायर हाडटा. तर त्या गुरूक आमी शरण वचका, वी शुड गो. So Lalita represents that Guru Tattva. So without Guru's blessings, आमी spiritual progress आमकां करूं जायना. So we have to accept a Guru, surrender to him. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ध्यानिनः तत्त्वदर्शिनः. So we have to completely surrender to Guru and carry out his instructions to the best of our ability. आम्ही सगळे आमच्या सौभाग्याने कृष्ण भावना मृत हे आसत, प्रभुपाद गेले हे आंदोलन आसत आणि गुरु गेली, प्रभुपादा गेली, खूप आमकां म्हणून आमी हे मुवमेंट आसत. नाजाल्यार आमगें जीवन व्यर्थ वत आशिल्लें. विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस वी विल बी कंप्लीट झिरोस. बट प्रभुपादा गेल कृपा, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आमी आयल्या ती ते कृपेमीत जावन आमी हरे कृष्ण महामंत्राचो आमी जप करता. ती हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हो जप आमी निरंतर आमी करता आणि प्रत्येक जीवात्मा बद्दल आमच्या हृदयांतून अनुकंपा असता. जी गुरूक असता ती अनुकंपा आमच्यांतूं असता. अयम निजः परो व्यक्ती गणना लघुचेतसा उदारचरितानां तु वसुदैव कुटुंबकम. हो मनुष्य मगलो, तो मनुष्य आमगल न्हय, तो अशी हे नमुन्याचे डिफरन्सिएशन आसन आसतना वसुदैव कुटुंबक भावना असता आणि सगळ्यांक कृष्ण भावना भावीच करता. हे जी प्रभुपादागेलें आंदोलन आशिल्लें. ही वॉन्टेड टू मेक एव्हरीवन कृष्ण कॉन्शियस. ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल. ताणें हिप्पीसांक वैष्णव केलें प्रभुपादान. हे तागेलें करामत, दॅट इज हिज मिरेकल. तर आमी भाग्यवान आसत आमी हे आंदोलनांत आसत. तरी आमी सुद्दां हे आंदोलनांत आयले मेती नॉट ओनली शुड वी बिकम कृष्ण कॉन्शियस, but we should make attempt to make others Krishna conscious.
दुसऱ्यांक कृष्ण भावना भावीत करूंक आमी नितांत प्रयत्न करतात. तरी हे थोडे शब्द सांगून हांव मागले जे प्रवचन असं हांगा ताका पूर्ण विराम दिता. हरे कृष्ण. हरी बोल. मागोच ना भोव लांब जाल की उरलेले हांवें तरी थोडे बग सांग न्ही हांवें तरी के म्हाका दिसता चिके लांब लचक जालें. क्षम करता म्हाका. हरे कृष्ण. हरि बोल. His Grace Vrishabhanu Prabhuji ki jai. Thank you Prabhuji. Actually वेळाचे एक आमकां एक रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले निमित्त वी आर कमिंग टू द एंड. अदरवाइज तुम्ही इतले छंद छंद लिहिलं आमकां सांगून दिलेलं सर. ऑल द सिनियर वैष्णव आर जस्ट टेलिंग की आम्ही हे केन्ना आयकनीची तुमगे तुम्ही 2 घंटे आमकां काण दिलेलं वृषभानु प्रभुजी. सो ते कृतज्ञता व्यक्त करता. वी आर अ व्हेरी बिझी पर्सन. यू हॅव रिटन डाउन एव्हरी पास्ट टाइम फ्रॉम आम्ही कोणात कंप्युटर बरयताचे बट यू हॅव that means you have taken time for us. You are spreading Krishna conscious. What you at Rashtra तुम्ही सांगले श्रील प्रभुपाद आंदोलन. You are doing it so successfully. Even Bhagavata Purana Konkani, they are always eager to hear from you because you must unknowing facts आणि मस्त प्रीतीने सरळ रूपात तुम्ही आमच्या मनावर सांगून दिलेलं पुरा पास्ट टाइम्स. Thank you very much for your time, energy, your enthusiasm. वन आफ्टर वन तुम्ही सांगता गेली आमकां लीला इतली सुंदर लीला सांगला आमकां. हरी बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. It was really जय प्रभु. If you are getting late, yes we can because तुमका मुखारचे आसतले. तुम्ही कशी कन्क्लूड करतात म्हणून म्हाका वचना. कीर्तन कोण करतात ती कशी करतात ती. Just give me 2 minutes Prabhuji. I'll conclude. Yes, I'll just conclude. Just give me 2 minutes. I'll conclude करता. जय. Okay. हरी बोल. So we all हमको भारी खुशी जाता सर. प्रभुजी ना पूरा आचार्य गणाल तांगिले एक कसं राधा राणी विषय तांगिले अनुभव तांगिले आस्वादन कसं म्हणताना पूरा सांगून दिलेलं सर. आणि डिफरंट पास्ट टाइम्स तेर कदंबा विषय, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, श्रीदामाल विषय, मानसी गंगा लीला आणि अनेक इट वॉज कमिंग वन आफ्टर अनदर. हे पूरा लीला वर्णन करून आमकां हे सांगून दिलेलं सर की आम्ही कृपा कटाक्ष स्तवराज हे कशी ईश्वर महाशंभोन बरोवन दिलेलं तशी we have to always pray to Radharani for her mercy, compassionate as someone. So this is very beautiful you said Prabhuji, and I just felt तुम्ही त्या केदार नारद मुनी लीला सांगितलं की विलक्षण जावन आशिल राधाराणी ती दोळ ओपन करनाशिल केप्पे आशिल्ली आनी उरले नाशिल. She wanted Krishna. So in our life all this mundane aspect should be like this only. We should keep our eyes closed, ear closed, and we should not walk amgiltan to challenge. But whenever it is Krishna Katha, we should get excited and we should keep our senses engaged in this way. So this was just a very good takeaway actually. Thank you, Vrishabhanu Prabhuji. We will do the तुम्ही नरसिंह आरती सांगून आम्ही हे conclude करूयात. If you are not tired, otherwise we can. कीर्तन करू आम्ही. वय जय प्रभु जय. एक कीर्तन म्हणता. जय जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौड़ भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jai Shri Gopal Shri Gopal Shri Gopal Jaya Shri Gopal Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitya Gaura Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Jai Go Premanandi Hari Hari Bol Hari Naam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srila Gurudev Ki Jai Go Premanandi Hari Hari Bol अति सुंदर प्रभुजी गोड तुझे नाम गोड तुझे ध्यान तशीच गोड तुमगील कथा आसिल्या अनिके गोड कीर्तन we request whenever our kirtan seva is there please take out your few minutes आम्ही तुमका include करका म्हणून आमका आशेस we always hear from you but we want you to do kirtan also you are a best singer I've heard you many times in Nasik here and there please thank you Hare Krishna Vancha thank you very much for having tolerated me for a long time. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. खूप खूप धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Divine Grace Srila Prabhupada की जय. Hare Krishna. Hare Bol. Thank you for your association. Can I withdraw now? And yes, Prabhu. Thank you so much. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Saklanka Mangal Hare Bol. Everyone who is hearing, if anybody is hearing that, everybody, I'm welcoming. Thank you so much. Everybody is hearing, Prabhu. Hare Krishna. Hare